नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडटा आणि आदित्य काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। काणकोण वाठारांत पुलिसांनी 5,25,000चे ड्रग्स केले जप्त। या संदर्भात दोगांक केल्या अटक। ड्रग्स वेपार करपी लोकांचेर जातली खर कारवाय, गोंय पुलिसांनी दिले शिटकावणी। साळमय सापडल्या संकश्टात। उद्देगीक वसणुकेतले तशेंच सिवरेजीचे घाणयारे उदक आणि प्लास्टीक कोयराक लागून न्हंय जाल्या प्रदूषित। प्रशासनान बेगोबेग लक्ष घालून प्रदूषण करप्यांचेर करात कारवाय थळाव्यांची मागणी। विदेशात काम करपी गोंयकारांच्या हक्काचो प्रश्न परतून एकदा आयला मुखार। विदेशात काम करपी गोंयकारांक दिवचे दोट्टी नागरिकत्व। विजयाची पत्र बरोवन प्रधानमंत्र्यांकडेन केली मागणी। गोंय वैजकी महाविद्यालयान आता ऑनलायन ओपीडी अपॉइंटमेंट बुकिंग करपाची सुविधा केल्या सुरू। प्रत्येक ओपीडी भायर लोकांच्यो व्हडल्यो लायनी दिसपट्ट्यो वाडत आशिल्ल्यान भलायकी मंत्र्यान उबारले म्हत्वाचे पावल। ताळगांव एका अनवळखे बायलेन घरांत रिगून 6,23,000 रुपया मोलाचे भांगराच्यो वस्ती आणि रोख पैशांचेर केलो हात साफ। पुलिसांनी दुबावीत चोराक केल्या अटक, तशेंच सगळो मालूय केला जप्त। आणि बर्च क्लब प्रकरणात बळी गेल्ल्या 25 फामिलीक सरपंच रोशन रेडकराची मालमत्ता जप्त करून दितले लुकसाण भरपाय। उच्च न्यायालयाचो आदेश। फुडली सुनावणी जातली 24 फेब्रुवारीक। आता खबरो विस्तारान। गोंय पुलिसांच्या ड्रग्साचेर झिरो टॉलरन्स धोरणाखाला काणकोण पुलिसांनी व्हड कारवाय करून एकल्याक रंगे हात धरून सुमार 5,25,000 रुपये मोलाचे ड्रग्स जप्त केले। देवबाग फुटबॉल मैदानाचेर आणि आगोंद ह्या दोन सुवातींचेर पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या। पळयात पुरे बातमी। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोपांनी दिल्ले म्हायतीचेर आदारून काणकोण पुलिसांनी देवबाग फुटबॉल मैदान वाठारात ड्रग्साचे नियोजीत धाड घातली। हे कारवायेत बेकायदेशीर रितीन ड्रग्स व्हरताना एका मनशाक पुलिसांनी रंगे हात अटक केले। आरोपी कडल्यान जप्त केल्या ड्रग्साचे वट्ट मोल सुमार 5,25,200 रुपया आसा। दुबावीत गाडयेंतल्यान गिरेका कडेन ड्रग्स व्हरतालो असो दुबाव पुलिसांक आसलो। ड्रग्सा सयत संबंधित गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या। या प्रकरणात आनीक कितले जाण आसा हे सोदून काडपा खातीर चौकशी सुरू आसा। पीआय प्रवीण गावस हाणें फुडाकार घेतले उपरांत ही तिसरी व्हडली ड्रग्स ऑपरेशन आसून ती एसडीपीओ काणकोण आनी दक्षिण गोंयच्या एसपीच्या मार्गदर्शना खाला केल्या। हाचे वयल्यान काणकोणात ड्रग्स आड पुलिसांची मोहीम चड खर जाल्या हे स्पश्ट जाता। मजगती मंगळारा राती ह्याच प्रकरणात आगोंद वाठारांतले नामनेचे रेस्टॉरंट वेवसायिकाक पुलिसांनी अटक केल्या आणि ताचो मुखेल आरोपी कडेन संबंध आसा असो दुबाव आसा। हे दिकेने फुडली चौकशी सुरू आसा। में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी जो कि ड्रग डीलिंग का काम करता है, तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक रेड कंडक्ट की गई जिसमें एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर फर्नांडिस है, जो कि कानकोन चापोली में रहता है, नेटिव केरला का है। उसके पास से उसके पोजीशन में हमें अराउंड 20+ ग्राम्स MDMA, 100+ ग्राम्स चरस और अराउंड 3 ग्राम्स के आसपास कोकेन उसके पास मिला। ये टोटल इसकी जो वर्थ है वो मोर देन 5 लाख के आसपास पड़ती है। दिस इज़ कमर्शियल क्वांटिटी MDMA एंड इंटरमीडिएट क्वांटिटी कोकेन। सो उसके बेसिस पर केस रजिस्टर किया जा चुका है एंड देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस एज टू फ्रॉम whom he used to get those drugs and to whom he used to sell those drugs। उसके ऊपर पहले कोई केस रजिस्टर? उसके पहले पे कोई केस फिलहाल नहीं। सो ये दूसरा केस है सबसे बड़ा कानकोन में। ये दूसरा कानकोन में ये कमर्शियल केस इस साल का दूसरा। इससे पहले हमने अभी पिछले महीने जनवरी के एंड में हमने एक और कमर्शियल केस रजिस्टर हुआ था जिसमें MDMA की कमर्शियल क्वांटिटी हमें मिली थी। तो सर बेचने के लिए लाते हैं ना? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पर अभी केस रजिस्टर हुआ है, रेड हुई थी सक्सेसफुल। तो अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आगे वो क्या करते थे, कैसे करते थे। और भी अरेस्ट हो सकते हैं कोई? वी विल ट्राई बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस में कहाँ से आता था, किसको देते थे, विल इन्वेस्टिगेट। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील। गोंयांत परदेशांत काम करपी गोंयकारांच्या हक्काचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां पत्र बरोवन विदेशात काम करपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्वाची मागणी केल्या। प्रजासत्ताक दिसा संवसारीक पावंड्यार गोंयची अस्मिताय मनयतात जाल्यार प्रत्यक्षांत गोंयांत जायत्या गोंयकारांक त्रास दितात आणि ताचे भारतीय पासपोर्ट काडून घेतात असो आरोप तांणी केला। उदरनिर्वाह आणि देशभक्ती हांच्या मदली एकाची निवड करची म्हणून गोंयकारांचेर बळजबरी करची अशी ठाम भूमिका विजय सरदेसायन मांडली।
On the Republic Day, the nation proudly watched the President of the European Council and a fellow Mulgaonkar, Antonio Costa, flaunting his Goan origin. And he happened to be the chief guest for the Republic Day. This person of Goan origin, who happened to be the chief guest for Republic Day, showed his OCI card and then started the demand for dual citizenship for Goa. I have justified this demand in a press statement in a detailed manner. But what it needs to be done and how it is to be taken forward is by writing a letter to the Honorable Prime Minister, reminding him and drawing his attention to Goans feeling harassed, humiliated and stripped of their Indian passports after becoming OCIs. The same document which Antonio Costa flaunted. So now I would like to draw the attention of the Honorable Prime Minister to this and also remind him that he applauded Mr. Costa flaunting his Goan origin. So when India engages Europe as a trusted global partner, India should have the confidence to trust its own people. We Goan are Indians and dual citizenship is due to us because we should not be made to choose between livelihood and nationhood. I have written a detailed letter to the Honorable Prime Minister and urged him to ensure that history is not the reason we Goans are being punished. ताळगाव वाठारात घरात चोरी जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या चोरयेच्या प्रकरणात फक्त 24 वरां भितर एके तरणाटे बायलेक पुलिसांनी अटक केले. दुबावीत चोरांनी घरांतल्यान 6,23,000 रुपया मोलाच्यो भांगराच्यो वस्ती आणि रोख पैशांचेर हात साफ केल्लो. चोरयेचो सगळो माल पुलिसांनी जप्त केला. तशेंच पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात चोरांची सध्या धुमाकूळ चल्ल्या. 1 फेब्रुवारी दनपारा 1:45 ते 2:35 वरां मजगती ताळगावच्या नागाळी वाठारांतल्या किशोर कुंकळकराच्या घराची दारां आणि जनेलां उगडून एक अनवळखी बायल भितर सरली. ह्या घरफोडीत आरोपी बायलेन रोख 50,000 रुपया आणि सुमार 6,23,280 रुपया मोलाचो 49 ग्राम भांगराच्या वस्तीचेर हात साफ केलो. या प्रकरणात पणजी पोलीस स्टेशनात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 305 आणि 331(3) खाला गुन्यांव नोंद जालो. चौकशे वेळार पुलिसांनी 2 फेब्रुवारी दिसा चिमला हांगा रावपी 21 वर्सां पिरायेच्या रविना सोनूक अटक केल्या. पुलिसांनी आरोपी कडल्यान चोरी केल्ले सगळे सामान ताब्यात घेतला आणि या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हडफडे बच क्लब प्रकरणात उच्च न्यायालयान खर शिटकावणी दिल्या. सरपंच रोशन रेडकराची मालमत्ता जप्त करून 25 जाणांच्या गराब्यांची भरपाई करतले. 24 फेब्रुवाराक ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली. उज्यांत बळी पडपी 25 जाणांच्या गराब्यांक न्याय मेळटलो काय ना हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलांनी वाठारांत 1.5 वर्सां भितर 6 जाणांक दुबावीक पद्दतीन मरण आयलें. मात ह्या मरणा बाबतीन अजून सत्य स्पश्ट जावंक ना. ह्या घडणुकांक लागून पुराय गोंयचें नांव इवाड जावपाक लागला अशें आपाचे राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष सिद्धेश भगताचें म्हणणें. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशी मागणी सिद्धेश भगतान केल्या. म्हाका एक सगळ्यांकी व्हडलो मुद्दो लक्षांत आयला म्हणटा तो जेन्ना काल 6वे डेथ जाले बिट्स पिलांनी. फाटल्या दिसांनी एक स्विगीन काम करपी भुरग्याक धरलो, तेजे कडेन 226 ग्रॅम्स ऑफ गांजा मेळिल्ले. हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. त्या मुद्द्याचेर येवया. बट आयज जेन्ना आमी पळोवपाक वता तेन्ना 6 मरणां आयलीं बिट्स पिलांनीच्या स्टुडंट्साक. फाटले 5 दाखयले सुसायड, तेतूं भितरले 4 दाखयले तेजे पर्सनल रिजन कांय ना आनी 5व्याचे दाखयले तेणी गर्लफ्रेंडा खातीर सुसायड केलो आनी बाकीचे 4 दाखयले की एग्जामीच्या टेन्शनान तेणी सुसायड केलो. तेंचे पेरंट्स बोवाळ घालता की थोडे बॉडी एक्सेप्ट करपाक रेडी नाशिल्ले, थोडे सांगताले CCTV कॅमेराज ना, थोड्याचे खुबशे इश्यूज आशिल्ले की आमी बॉडी एक्सेप्ट करना, हे नॉर्मल डेथ न्ही, हे वेगळी वेगळी गजाली. वो मुद्दो असेंब्लीनी आयलो. CMान सांगले की आमी एक मॉनिटरींग कमिटी काडटले, आमी आयडेंटिफाय करतले कित्या खातीर डेथ जाता, सगळें जाता. इतले करून कांयच फायदो जावना. पूण काल 6वो डेथ जालो आनी म्हाका दिसता ही मॉनिटरींग कमिटी बिमिटी काडून कांयच फायदो ना. तुम्ही सायकोलॉजिस्ट हाडटले, तेजे तकल्यान घालतले, ते कांयच फायदो ना. मेन रिजन ऑफ कॉज ऑफ डेथ कित्याक, सुसायड कित्याक जाला किंवा खरेंच सुसायड, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क.
की हे जे 26 जाला 24 महिन्या भितर हे गोयचे फक्त बिट्स बिलानीचे नाव न्ही, पुराय गोयचे नाव पुराय देशभर पाड करता. आणि जेन्ना 1 किलोमिटरा भितर एक भुरगो स्विगीन काम करतलो, तेजे कडेन 226 ग्राम जेन्ना गांजा मेळटा, खंय तरी दिसता की खंय तरी समथींग इज फिशी. सो हेच्या खातीर एक ज्युडिशरी इन्क्वायरी घालपाची गरज आसा, एक SIT बसोवपाची गरज आसा, एक बरी कमिटी काडून, मॉनिटरींग कमिटी न्ही, इन्क्वायरी कमिटी काडून तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा. सो सरकारा कडेन मागता हे इश्यूज लायटली धरनाका. एज्युकेशन फिल्डान आसा, पुराय गोंयचें नांव, देशभराचें नांव, पुराय गोंय न्ही पुराय देश हेजेर दोळो धरून पळयल्लो आसा. सो मागता सरकारा कडेन हेजी इन्क्वायरी कडक जावची. मंगळारा सांजे वेळार ठाणे पंचायत वाठारांतले हिवारे 70 हांगा पार्वती सावंत हांच्या खोपीक अचकीत उजो लागलो आनी खोप तशेंच घरातले सामान पुरायपणान लासून गोबर जाले. सुमार 3 लाख रुपया लुकसाण जालो असो अदमास आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पार्वती सावंत आपले 2 पूत महादेव सावंत आणि रामनाथ सावंत हांचे वांगडा ह्या खोपीन रावताली. ताचें घर पोरणे आशिल्ल्यान ताचे मुखार नवें घर बांदपाचें बांदकाम चालू आशिल्लें. देखून तात्पुरत्या राबित्या खातीर घरच्या फाटल्यान ही खोप बांदिल्ली. घरातले गरजेचे सगळ्यो वस्तू ह्या कुडीत दवरताले. मंगळारा सांजे वेळार नवें घर बांदपाचें काम चालू आशिल्ल्यान कुटुंब कामात व्यस्त आशिल्ले. सांजे वेळार 5:30 वरांचेर सुमाराक अचकीत कुडीक उजो लागलो आनी नेटान पातळ्ळो. घरच्यांनी आणि शेजाऱ्यांनी उजो नियंत्रित करपाचो यत्नय केलो. या घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी रोखडेच थंय पावन उजो आटोपात हाडलो. पूण तेन्ना मेरेन खोपीतले रेफ्रिजरेटर, फॅन, कपडे, आयदनां आनी हेर गरजेच्यो वस्तू लासून गोबर जाल्यो. सुदैवान हे घडणुकेत जिवीतहानी जावंक ना. मात 3 लाख रुपया परस चड लुकसाण जाला असो अदमास आसा. अचकीत घडिल्ले ह्या घडणुकेक लागून पार्वतीचे व्हड लुकसाण जाला आनी तिका बेगोबेग फावो ती भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मजगती उज्याचे कारण अजून कळूंक ना. फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सायबर गुन्यांव पुलिसांनी 67 लाखांच्या ऑनलाईन फटवणूक प्रकरणात केरळच्या अनुराज आर ह्या दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान व्हॉट्सएपा वरवीं आपूण एका नामनेच्या कंपनीत आशिल्ल्याचे सांगून करंजायेच्या एकल्याक गुंतवणूक करपाक प्रवृत्त केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मानसीक भलायकी संबंधित खबरो दिवपा संबंधी महत्वाची माहिती उजवाडाक आयल्या. मानसीक भलायकी सेवा कायदो 2017 खाला मानसीक दुयेंसा संबंधित व्यक्तींची गुप्तताय राखपा खातीर स्पष्ट सुचोवण्यो दिल्या. आत्महत्या घडणुकांची खबर दितना प्रसार माध्यमांनी कितली जतनाय घेवची हाच्या संबंधित मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. मानसिक भलायकी सेवा कायदो 2017च्या कलम 24(1) प्रमाण मानसिक भलायकी संस्थेत उपचार घेवपी खंयच्याय व्यक्तीचो फोटो वा वैयक्तीक म्हायती संबंधित व्यक्तीच्या संमती बगर उजवाडावची न्हय असो नेम आपणायला. तशेंच संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आत्महत्या आडोवपाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण आत्महत्या करपाच्यो केशी कळयताना प्रसार माध्यमांनी खबरो मुखार उजवाडावंक फावना, खळबळ करपी भास वापरूंक फावना आनी आत्महत्या करपी पद्दत, सुवात, फोटो वा व्हिडिओ उजवाडोवचे न्हय असो आदेश जारी केला. मानसीक भलायकी सेवा कायद्याच्या कलम 30(अ) प्रमाण ह्या कायद्या विशीं लोकांक जागृताय निर्माण करपा खातीर मुद्रीत माध्यमांक वेळोवेळ व्यापक प्रसिद्धी दिवपाचें आवाहन केलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. इलादी राशल वाठारांतल्या बांदाक बेगो पडिल्ल्यान शेतांनी उदक भरता देखून शेतकारांचेर संकश्ट आयला. ह्या फाटभुंयेर थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हांणी मंगळारा बांदाची पळोवणी केली. आपणे ते सुवातेर वचून दुरुस्ती काम करून घेतले अशें आमदार आलेक्स सांगता. मजगती जे शेत रोयतात तांचे बांद पयलीं बांदून दियात, बाकीचे बांद बांदिनात जाल्यार चलता अशें आमदार रेजिनाल्ड उलयलो. इलादी राशोल वाठारांतल्या बांदाक भेगो पडिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरिल्लें. हाका लागून शेतकारांक त्रास सोंसचे पडटा. बांदाक जायते कडेन भेगो पडिल्ल्यान पिकांचें लुकसाण जाता. बांद दुरुस्त करचो म्हूण शेतकारांनी मागणी केल्ली. ह्या फाटभुंयेर मंगळारा थळावो आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान ह्या सुवातेर वचून पळोवणी केली. आपूण स्वता थंय रावन बांदाचें दुरुस्ती काम करून घेतलो म्हूण आमदार एलेक्स सांगता. तशेंच जे शेत रोयतात ताचे बांद बांदून दियात, कोण रोयनात ताचे बांद बांदिना जाल्यार चलता अशें आमदाराचें म्हणणें. Forget about your tenants association म्हणटे बंद करे, ओनर्स असोसिएशन म्हणटे करे. पयलीं भाडकार ते मेले गेले, आतां तुमी भाडकार जाले. भाडकारांक करे दे आर डिम्ड ओनर्स, टेनंट्स हॅव बिकम डिम्ड ओनर्स. तेंगे असोसिएशन बट शेत आहाय तेच मनशां हाडे
एक पावर ऑपरेटर घेवन थिंग शाबत सांगता येता नाका आनी एक मोडीस ऑपरेंडी कॉन्ट्रॅक्टर पळय आसा तेंगे तो रिपेर करपाक तो कितें राती वयता आनी इल्लोसो बांड फोडटा सकाळीं तेका काम मेळपाक जाय ऑल मोडीस ऑपरेंडी ऑफ दीस नाव काल पयर तेंगे जालें येस्टरडे वॉज जोरगोत इट वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग जोरगोत तो उदक चोड येयलें जायते बांद हाडले आनी तीन भितर आय वेंट टू चॅक पर्पसली कोणी तरी साबोटाज केलें काय म्हण चोवपाक बट दीस ना अशें साबोटाज केलो द वे आय लूक एट इट बिकॉज साबोटाज केला कोट्टा म्हाका दिसना अशें कोणी केलें जायत आय डोंट नो देर इज समबडी अबाउट टू डिसायड म्हाका सांगप ना कोणा सांगप ना वयल्यान मस्तीपण व्हिडिओ काडटाय गांव हें बुडतलो हें कितें म्हाका फोन येताय लोकांक गेले हांव गेलो चोवपाक कित्यान गांव बुडटा काय म्हण हांवूय मातशें भिलो पयलो रातीको हांवें सगळें केलें अरेंजमेंट कमिटी फोन केली सगळें केली ट्रक धाडले सगळें केलें बट ट्रक धाडटरी मागीर हांव भिलो आरे म्हळें हें आनी थिंग ट्रक आनी उदकी जायत आनी कितें सकाळीं हांव गेलो चॅक करपाक हांव केन्ना वचना युजली आय डोंट गो कित्याक थिंग गेला काय ना थिंग आनी कारस्तान रेडी जाताय रॉबल काडपाक लायले आय इवन शोड देम हाव टू डू द वर्क ते मात गेली आनी धोडये रॉबल आहाय ते भितर येताय ते पळय रॉबल काड म्हणलें सायडीक दवर मात फिलींग कर आनी ते मुकलें लाय पोत्तून हें जायना सी द होल आयडिया इज जे पळय शेत रोयताय तेंगे बांद पयलीं बांदाय यार बाकी बांद ना जाल्यार कोंता येता कित्याक ते सगळें पाड पडना इन्वेस्टिंग 20-30 crores in that invest 20-30 crores in 5 of our बांद आमगे 20-30 crores आनी आमगे 5 बांद जाताय रेडी कित्याक आमगे कोस्ट लायन मागीर आमगे कुडतरी कॉन्स्टिट्युन्सी पळय ती कोस्ट लायन हें ना रिवर देग आहा ती चोड ना फ्रॉम बोरींग आयल्यान सान अप टू म्हाका इज नॉट व्हेरी बीग बांदाची दुरुस्ती करची म्हूण मामलेदारान कळीत केल्ले थळाव्या आमदारान फुडाकार घेवन बांदाच्या दुरुस्ती काम हातात घेतले म्हूण टेनंट असोसिएशनाचो अध्यक्ष जोसेफ वास सांगता आयकात सकाळी मामलेदारान एक फोन केल्लो की काल ताका हांवें कळीत केल्लें की बांद अशें जाला म्हणून आनीक एका एक्शन कशें घेवपाचें कितें हांवें ते कडेन विचारलें तो म्हणपाक लागलो आपूण टालाटेक धाडून पयलें पळयता सिट्युएशन कितें आहा पळय तें आनी फॅक्ट पळयता म्हणपाक लागलो सो काल ताणें टालाटेक धाडलो असो तो म्हाका सांगता आपूण काल धाडलो पूण म्हाका डायरेक्शन कांयच येवना इन्फॉर्मेशन हांवें वेल इन एडवान्स ताका दिल्लें आमी म्हणपाक लागले आमी कांयच एक्शन घेवपाक शकचे ना पूण एक जो खावटें पडला जो खड्डो पडला तो पुरोवपाक शकता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केल्यार जाता म्हणपाक लागलो तो हांवें म्हणलें आतां तेजे पयशे देस्पेस जातलो न्हू तो देस्पेस ते पयशे आमी कशे पेमेंट करपाचो जो मटेरियल आमी हाडटा माती घालता जो ट्रान्सपोर्टेशन आमी करतले पळय तेंकां सगळो हे करतलो कित्याक आमचो फंड तरी मामलेदारान बंद केला मामलेदारान म्हाका आतां एक मेसेज येयल्या एक मेसेज ताणें धाडला एक लेटर ताणें धाडला म्हाका वॉट्सॅपांतल्यान की आपणें तालाटेक धाडून हिंगा बांदाचें इन्स्पेक्शन केलें आनी थिंगा एक खड्डो पडलो आसा तो ताबडतोब तूं इनिशिएटीव घे आनी तो पुरोय म्हणून लोकल MLA आनी रिस्पॉन्सिबल MLA म्हणून ताणें ताबडतोब येवन हेजें इन्स्पेक्शन करून आपले सायडीक इनिशिएटीव घेतलो आनीक हांव हिंगा पावना फुडेंच ट्रक चालू जाले माती चालू जाली तेजी शेवळ आशिल्लें आनी हो पळय खड्डो आशिल्लो तो आतां नक्की बंद जाला गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्यान पर्वरी पुलिसांनी एका आरोपीक अटक केल्या आरोपी बळीचो शेजारी आशिल्ल्यान ताणें इश्टागतीच्या निमतान ही कृत्य केला असो आरोप आसा पर्वरी पुलीस हे प्रकरणाची फुडली चौकशी करतात अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात पर्वरी पुलिसांनी सुकूर वाठारात रावपी बसवराज हरिजन हाका अटक केल्या बळीच्या पिरायेचो फायदो घेवन जायते फावट लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आरोपीचेर आसा तशेंच आरोपीन बळीचे फोटो मोबायलात दवरून ब्लॅकमेल केल्ल्याचे चौकशींतल्यान स्पश्ट जाला या प्रकरणात BNS 2023 आनी पॉस्को कायद्या खाला केस नोंद जाल्या आनी आरोपीक 6 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरला फुडली चौकशी सुरू आसा अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर AI तंत्रज्ञानाचो वापर करतले हाका लागून दुयेंसाचेर बेगोबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातले AI तंत्रज्ञानाचो वापर करपी गोंय देशांतले पयले राज्य जातले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली पळयात
गोंयांत कॅन्सर सारकिल्या रोगाचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपा खातीर भलायकी खात्याचे झुजा पांवड्यार वावर चालू आसा. क्युअर AI तंत्रज्ञानांतल्यान आतां मेरेन राज्यांत 1 लाखा परस चड छातीच्या एक्सरेचें विश्लेशण जालां अशें राणे हाणें सांगलें. तातूंतले सुमार 1600 जाणांक दुबाव आसा आनी 20 जाणांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जाला. ताचे खातीर उपचारूय सुरू जाल्यात. सध्या ही सुविधा 17 भलायकी केंद्रांनी, हॉस्पिटलांनी आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांनी उपलब्ध आसात. राज्यांत सगळे कडेन अशी सुविधा बेगोबेग सुरू करपाची आमी येवजण आंखल्या. डिसेंबर 2024 मेरेन 2 लाख दुयेंतींचे उपचार जातले. राज्यांतल्या हेर भलायकी केंद्रांनी सगळ्या छातीच्या एक्सरेचे AI स्कॅनिंग करप सक्तीचे करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मंगळारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली. कॅन्सर रजिस्ट्री हांव पयलीं मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमी कॅन्सर रजिस्ट्री गोंयांत आमी केल्ले आनी ब्लड टेस्टिंगान जे कितें आयलें कॅन्सर मार्कर नोटिफाय करपाचो आमी प्रयत्न तेन्ना केल्लो. हे इन्फॉर्मेशन हे सरकारा कडेन येवपाची गरज आसा. प्रायवेट हॉस्पिटल आसूं काय आनी खंयचें हॉस्पिटल आसूं, दीस हॅज टू कम टू अस सो दॅट वी हॅव द कॅन्सर रजिस्ट्री टोटली अपडेटेड एंड डिफरंट. What Dr. Madkekar is saying, he is mentioning that in this program, there may be much more cases. That's why you need to scale up the operation. This was just a beginning. And I'm confident this association with AstraZeneca and with QRAI, and with the knowledge that they have got, and I'm talking about AI, utilization of AI, and also with their partnership, we will be able to scale it up across the state of Goa. The reason why I keep saying across the state of Goa, because we are a very small state, and we have got identified health centers, CHCs. आज तुम्ही पळयल्या आमी चॅलेंज आमी घेतलेलें आसा, आमी आमचेरूच घेतलेलें आसा की नव्या हॉस्पिटलांत जेन्ना आमी ओपन करता त्या हॉस्पिटलांत नवे नवे गोश्टी हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. पूण त्याच बरोबर वेन यू स्केल इट अप, यू विल ऑटोमॅटिकली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सी दॅट प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर, दॅट फोकस गोज ऑन दॅट अँड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज विच आर देअर विथ द पेशंट, वी आर एबल टू टेक इट आयडेंटिफाय टेक इट फॉरवर्ड. आमी कोणाचेरच टिका करिनात. आमी जे कितें करतात ते लोकां खातीर करतात. बाकीचे जे कितें उलयतात ते आमी तांचेर आडनदर करतात. लोकांक समज ते जायच आशिल्ले जाल्यार तांकां दवरपाचे सत्तेत. मात लोकांनीच तांकां सत्ते वयले देंवयले. आमी खंयच्याच विरोधका बद्दल उलोवचे ना अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें. आयकात. कितें आपल्याक मदत जाय मातशें प्लीज सांगा पडून कितें करपाक जाय तें. आनी एक सांगता, आमी दुसऱ्यांचेर टिका कांयच करचो ना. आमी जें कितें बरें करता तें लोकांच्या प्रजेच्या दारार पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले. पूण बाकी जे कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता. जेव्हा लोकांक जर हे शिकले आशिल्ले तर लोक तांकां दवरपाचे सत्तेर. त्या लोकांनी सत्तेवरचे भायर काडले. आमी कित्याक उलोवपाचें? आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना. ना म्हाज्या तोंडा कडल्यान तरी तूं केन्ना शब्द येवचो ना. बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं गोंया राज्यांत आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले. हांव परत सांगलें चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोष्टी. आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट जावचें, बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोष्टी फुडें जावंक जाय. आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताचो फायदो जावचो. पूण दुसऱ्यांचे तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान, हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवना. मजगतीं राणे हाणें सांगलें की टर्शरी कॅन्सर हॉस्पिटल पुराय जावपाक लागला आनी 2027 वर्साच्या निमणे कडेन ते सुरू जातले. हॉस्पिटल टाटा मेमोरियला वांगडा काम करतले. तातूंत अत्याधुनीक इस्रायल तंत्रज्ञान यंत्रणेचो वापर करतले. पूर्णपणे कंप्लीट PMO तेजेर लक्ष दवरून आहा आनी पूर्ण 27 पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. आयज सकाळीच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की एक मिटींग दवरुया, कारण आमकां ते एक वेगळे तरेन एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय. आनी त्याच हॉस्पिटलांत इस्रायलांतल्यान टॅक्नॉलॉजी नवी आयिल्ली आसा. देशाचे सरकाराचे एक HLL म्हणून कंपनी आहा, तेंचे कडेन आनी एक PMOचे संपर्कान रावन ते सगळे मॉनिटर करता की देशान खंय खंय कितें चल्लां. आनी ते मॉनिटर कित्याक करता, कारण तांकां जाय की प्रत्येक राज्य आनी जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे प्रत्येक राज्यान जे आसा ह्यो सरकार योग्य तरेन काम इन लायन विथ द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर शूड गो फॉरवर्ड. So basically, the cancer hospital which we have decided, you must have seen the letter that we had got from the Honorable Prime Minister Modi ji when we started the OPDs. आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. लंच टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.